कितेंय तूं करता. आतां लेट अस टॉक गूड अबाउट वॉट रोहन वॉन्ट्स टू डू. इको टुरिझम सर्कीट करता तो. हांवें ताका प्रश्न विचारलो असेंब्लीन की तुजे कडेन जमनी कितल्यो आहा, तूं इको टुरिझम करपाक गव्हर्मेंटाची जमीन खंय आहा. तो म्हणटा ना, आय विल ब्रिंग द प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर, गव्हर्मेंट अँड द भाटकार लँड ओनर टुगेदर अँड हॅव अ व्हेरी गुड. मूव कर मरे तूं. डोंट मूव ऑन सो मेनी फ्रंट्स एट वन टाइम. जेटी, वॉटर स्पोर्ट्स, इको टुरिझम सगळें बरें. इको टुरिझम तूं करता, एक सायडीन 10 लाख स्क्वेअर मीटर शेतकारांची घेता IIT घालपाक. म्हाका आतां हांव तुका क्लियर सांगता, IIT गोंयाक कित्याक जाय हो हाजेर डिस्कशन जावंक जाय. इज IIT गूड फॉर गोवा? शूड बी अ क्वेश्चन. वी शूड डिबेट दीस. कितले IITन गोंयकारांक जॉब मेळटले, कितले गोंयचे भुरग्यांक IITन एडमिशन मेळटलें, आनी कित्याक ती 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिवची. दत्ता खोलकार म्हणटा तूं वळखता? वळखता मरे? दत्ता खोलकार म्हणटा खंयच्या पार्टीचो? ऐकला ना. दत्ता खोलकार म्हणतो बीजेपीचो हे मरे नेक्स्ट सतीश धवन पार्ट 2 मरतो. मागीर ताणें खंयच्या तरी चॅनलाचेर हांव पळयतालो, तो म्हणटा गोंयच्या अशे गांवांत 10 लाख स्क्वेअर मीटर एक इन्स्टिट्यूशनाक दिवप हें रॉंग म्हणून. तो म्हणटा गोवा युनिव्हर्सिटी पसून त्या पठाराचेर जाली चूक म्हणून. शूड हॅव बीन यूज फॉर बेटर पर्पजीस. आमचो फोकस शूड बी टुरिझम मरे. एक इन्स्टिट्यूशनाक 10 लाख स्क्वेअर मीटर गोंय आहा केदें. वेर इज द लँड टू गिव्ह? So if there is no commensurate benefit to the locals, don't bring such projects. Bring those projects which people want. सांगेचे शेतकार कितें म्हणटात, ते म्हणटा आमकां फार्मिंग करून धंदो दाखय. आमी फार्मिंगूय करतात, जोडटाय बी आनी तातूंत टुरिझम मिक्स कर. इको एग्रो टुरिझम म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा. त्या गांवांनी हाडूं येता तो. आमी करतात मरे एट अ प्रायव्हेट लेवल वी आर डुईंग इट. सो गव्हर्मेंट शूड एनकरेज दोज थिंग्स. थँक यू.